नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळय आयच्यो मुखेल खबरो. केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे बसकेंत मंत्रिमंडळान समुद्र मंथन तशेंच प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर येवजणेक दिली मंजुरी. प्रधानमंत्री किसान येवजण वाडोवन दिवपाचेर तशेंच खेलो इंडिया येवजणेक अर्थीक अनुदान वाडोवपाचेर मंजुरी. संसदेत विरोधी पक्षाच्या खासदारांचो बोवाळ सेगीत 10व्या दिसा सुरूच. सोमार म्हणसर स्थगीत जालें दोनूय सभाघरांचें कामकाज. गोंय वास्तुशिल्पकला आनी शाश्वतीचेर नवी दिल्लीत आयोजीत जाता राष्ट्रीय परिशद. पारंपारीक दायज तिगोवन उदरगत करपाचेर गोंय सरकाराची भर. मुखेलमंत्री. कामांत घाळपणां केल्ल्या खातीर वीज खात्यान 13 कर्मचाऱ्यांक केले निलंबीत. फुडारांत वीज खात्या संबंदीत जाल्ल्या अपघातांक लायनमॅना सयत वाठारांतले अभियंते लेगीत थारतले जबाबदार. चवथी खातीर कोंकण रेल्वे वतीन गोंयकारां खातीर खासा भेट. प्रवाशांक सणा निमतान गोंयांत येवंक करपाक खासा गाडयो. आतां पळोवया खबरो विस्तारान. आयज जाल्ले केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे बसकेंत घेतिल्ल्या म्हत्वाच्या निर्णयांची माहिती केंद्रीय माहिती आनी वितरावणी मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली. ह्या वेळार केंद्रीय मंत्रिमंडळान वर्स 2024 ते 2027च्यान 2023 ते 2031 मेरेन प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी येवजण सुरू दवरपाचो निर्णय घेतला अशें मंत्री वैष्णव हांणी सांगलें. हे खातीर केंद्र सरकारा वतीन 3 कोटी 10 लाख रुपया मंजूर जाल्ल्याची माहिती लेगीत तांणी दिली. ते भायर मंत्रिमंडळाचे बसकेंत उदकाचेर तरंगपी सौर फोटो वोल्टेज प्रकल्प उबारपा खातीर प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर येवजण मंजूर जावन ते खातीर एकूण 5070 कोटी रुपया गुंतवणूक मंत्रिमंडळान मंजूर केल्ल्याची माहिती मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिली. प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है आज. 102 गीगावाट यानी 1 लाख मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में. पीएम किसान योजना को और आगे एक्सटेंशन दिया गया है. इसमें जिस तरीके से पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्बर्समेंट अभी करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है इन 5 वर्षों में. ये कंप्लीट आगे बढ़ाया जाएगा अब इसको. और इसमें कई तरह की स्टडीज भी हुई है. 85% ऑफ दी farmers have reduced their borrowing because of this program. ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इस पूरे प्रोग्राम का. केंद्रीय मंत्रिमंडळान खेलो इंडिया येवजणेचो विस्तार करून राष्ट्रीय खेळा संघटनाक सुधारित अर्थीक आदार दिवपा हेतान 2024 ते 27च्यान 2030 ते 31 मेरेन 36,441 कोटी गुंतवणूक मंजूर केल्ल्याची माहिती ह्या पत्रकार परिशदेंत दिली. ते भायर केंद्रीय मंत्रिमंडळान भारताच्या हक्काच्या दर्या वाठारांत तेल आनी नैसर्गिक वायूचें संशोधन करपा हेतान समुद्र मंथन ह्या येवजणेक लेगीत मान्यताय दिल्या आनी त्या खातीर सरकारा वतीन 84,084 कोटी रुपयाची गुंतवणूक मंजूर केला अशें मंत्री वैष्णव हांणी मुखार सांगलें. तीसरा आज का फैसला लिया खेलो इंडिया स्कीम का. जैसा आप देखते हो कि पिछले दशक में स्पोर्ट्स के लिए बहुत नए इनिशिएटिव्स लिए गए. खेलो इंडिया स्कीम के तहत एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से स्टूडेंट्स को खासकर यूथ को तैयार किया जाएगा स्पोर्ट्स के कॉम्पिटिशन्स के लिए, चैंपियनशिप के लिए. 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 इयर्स के लिए. नेक्स्ट जो बड़ा प्रोग्राम आज अप्रूव हुआ है वो है समुद्र मंथन. समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है और बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम है. 84,000 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है. संसदेत आयज लोकसभा आनी राज्यसभेत विरोधकांनी बरोच बोवाळ केलो. ताका लागून दोनूय सभाघरांचें कामकाज सोमार मेरेन स्थगीत दवरचें पडलें. लोकसभेत आयज जल्म आनी मृत्यू नोंदणीकरणाचें संशोधन विधेयक पारीत जालें. घर राज्यमंत्री नित्यानंद राय हांणी हें बील सादर केलें. राज्यसभेत ह्या विधेयकाक पयलींच मंजूर केल्लें. राज्यसभेत लेगीत विरोधकांनी बोवाळ केलो. विरोधकांनी सभापतीच्या आसना मुखार वचून घोशणा दिवपाक सुरवात केली.
विरोधक फकत बोवाळ घालपाक सोदतात. देशाची जनता ताका माफ करची ना अशा खर उतरांनी केंद्रीय शेतकी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी टिका केली. केवल अराजकता फैलाना चाहता है, हंगामा खड़ा करना चाहता है, चर्चा से इनको कोई लेना देना नहीं है. हम इनकी घोर निंदा करते हैं माननीय सभापति महोदय. हर बात में हंगामा करना, हुल्लड़ फैलाना, सड़क छाप राजनीति करना और सदन की गरिमा को तार तार करना, ये इनका स्वभाव हो गया है. देश इनको देख रहा है और देश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी माननीय सभापति महोदय. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी समाज माध्यमाचेर व्हिडिओ संदेश घालून संसदेत संमत जाल्ल्या एंटी पेपर लीक विधेयका विशीं खोस उक्तायली. समाजांत विश्वासपात्र परीक्षा वेवस्था स्थापन करपा खातीर सरकार एका फाटोफाट एक पावलां उबारता अशें सांगून फाटल्या कितल्याशाच दशकां सावन दरेक केंद्र आनी राज्य सरकारान पेपर फुटीचे प्रस्न हाताळ्ळ्यात. पण विद्यार्थ्यांक एक सुरक्षीत फुडार दिवपा खातीर शिक्षण आनी परीक्षा पद्दतींत गरजेची सुदारणा करप म्हत्वाचें आसा आनी संसदेत पारीत जाल्लें एंटी पेपर लीक विधेयक ह्याच दिकेन घेतिल्लें एक म्हत्वाचें पाऊल आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. उनको बख्शा नहीं जाएगा. इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है. हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है. अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है. काम आगे भी चलता रहेगा. हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे. इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिल करके विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चले. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज केंद्रीय पर्यटन आनी संस्कृती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत तशेंच गोंयचे राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांचे सयत नवी दिल्लीत आयोजीत गोंयच्या वास्तुशिल्पकला आनी शाश्वतीचेर आधारीत राष्ट्रीय परिशदेंत वांटो घेतलो. ही परिशद गोंय राज्य साधन सुविधा उदरगत महामंडळान आयोजीत केल्या. कार्यावळींत उलोवप करतना गोंय हें भारतांतलें सगळ्यांत ल्हान राज्य आसून लेगीत हेर राज्यां मुखार पर्यावरण संवर्धना विशीं देख दवरूंक शकता अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. गोंय राज्याचें मुखेल ध्येय पारंपारीक दायज सांबाळून शाश्वत उदरगतीक उर्बा दिवपाचें आसा अशेंय तांणी मुखार नमूद केलें. India's smallest state, but the greatest of the idea is never determined by the geography. The small states can become the great example. Our aspiration is simple. We want the Goa becomes the India's living laboratory for the sustainable architecture, a place where the heritage conservation, climate resilience, technology and public infrastructures grow together. A place where traditional wisdom guides the future innovations. A place where the tradition guides and world comes and not only to admire the Goa's beauty, but also to learn the Goa's experience. केंद्रीय संस्कृती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत हांणी उक्तावण सुवाळ्यांत उलोवप करतना पर्यावरण संवर्धना खातीर सामान्य जीवनशैलींत बदल करप ही संकल्पना अरविल्ल्या काळांतली नासून पुरातन काळांत लेगीत भारताच्या ऋषी आनी संतांनी मनशाचें जिवीत तशेंच पर्यावरण हातूंत समतोल सादून जगपाची आनी वावुरपाची वाट दाखोवन दिल्या अशें सांगलें. बिल्कुल भी नई नहीं थी. इनको हमने ऋषियों ने, मनीषियों ने अनुभूत ज्ञान के आधार पर हमारे जीवन के साथ में जोड़ा था. आज जब हम दुनिया में पैसिव कूलिंग की बात करते हैं, आप पुराना आर्किटेक्चर उठा करके देख लीजिए, गोवा के पुराने भवन उठा करके देख लीजिए, उनके सामने एक्सपैंडेड वरांडास जो थे, चारों तरफ की जो खिड़कियां होती थी, उनकी जो डायरेक्शंस होते थे, वो सहज रूप से हमको पैसिव कूलिंग की उपयोगिता, उसकी अर्थ और उसकी महत्ता को बताते. आज जब हम दुनिया में वाटर सेंसिटिव अर्बन डिजाइन की बात करते हैं, जब हम स्टॉर्म वाटर डिस्पोजल की बात करते हैं,
5000 साल पुराने स्ट्रक्चर्स पे मोहनजोदाड़ो की सभ्यता से लेकर के धोलावीरा तक आप उठा करके देख लीजिएगा, उन सब में इस विषय की परिकल्पना करके उसको साकार रूप प्रदान किया गया। गोंय विधानसभेचे सभापती डॉक्टर गणेश गांवकर हांणी आयज 31 ऑगस्ट दिसा आयोजीत जावपी 3 दिसांच्या विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाविशीं प्रतिक्रिया उक्तायतना गोंयच्या राज्यपालांनी अधिकृतपणान अधिवेशन आपयलां, मात अजूनय कामकाज समितीची बसका जावंक नाशिल्ल्यान ह्या अधिवेशनात खंयच्या विशयाचेर चर्चा जातली हें ठरूंक ना। तशेंच ह्या अधिवेशनाच्या कार्यावळी विशीं उलयतना सरकारान नेमाप्रमाण जें कामकाज थारायलां तें अधिवेशनात आस्पावीत जातलें अशी गवाय सभापती गांवकर हांणी दिली। ऑलरेडी कितें केलां सरकारान 3 दिसांचें सेशन घेवपाचो डिसिजन घेवन माननीय राज्यपालान ताका मान्यता दिवन आमी सेशन समन केलें, जें पळय आसा पळय समन राज्यपालान जें पळय असेंब्ली सेशन समन केल्ल्या तेजी ऑर्डर ऑलरेडी सगळ्या मेंबरांक पावल्या। 31 ऑगस्ट आनी 1 आनी 2 सप्टेंबर अशा पद्दतीन 3 दिसां सेशन आसतलें आनी 3 दिसां सेशनाक जो पळय कितें बाकीचो वेव्हार आसपा जाय आमगेलो बिजनेस तो त्या प्रमाणे येतलो, पूण आजून पर्यंत बिजनेस एडवायजरी कमिटीची मिटींग जावना। त्या मिटिंगेक तो पयलीं एप्रूव करून घेवचो पडटा आनी त्या प्रमाणे फुडें वयतले मागीर। आतां 3 दीस सरकारान निर्णय घेतला, तितून कितलो जो पळय बिजनेस जाता तो नेमा प्रमाणे जो कितें आसता बिजनेस जातलो। उरलो बिजनेस उरले आनी बिजनेस उरपाचो न्ही ना, बिजनेस आनी उरपाचो कितें आसा की जो बिजनेस घेवपा जायो तो बिजनेस आमी घेतले बिजनेस एडवायजरी कमिटी। घेवया एक ल्हानसो विसो। इन हाथों की लकीरों में एक कहानी है। ये हाथ कभी लकड़ियां बीनते हैं, कभी एक लूम पर, एक हथकरघे पर सपने बुनते हैं और कभी भारत के राष्ट्रपति के हाथों से पुरस्कार लेते हैं। भारत की कहानियों का और गांव की कहानियों का आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ला रहा हूं, गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। भगवान वेद व्यास के वचन रूपी सरोवर से प्रकट उपनिषद रूपी गायों का जो दूध है श्रीमद् भगवद गीता, और व्यावहारिक जीवन कर्मयोग जो भक्ति से मिठा किया गया हुआ है, और उसी के द्वारा हमें अपना उद्धार करना है। ये हमारा जो संसार का जो रोग है उसका निदान उपचार रूप ये भगवद गीता है। प्रतिदिन प्रातः 6:30 डीडी नेशनल चैनल पर। विसा उपरांत आमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दाबोळेच्या वाडे हांगा आयोजीत कार्यावळींत पंचायत मंत्री आनी थळावे आमदार मोविन गुदिनो तशेंच गोंय घर निर्माण मंडळाचे अध्यक्ष आनी मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर हांच्या हाजेरींत म्हजें घर येवजणे अंतर्गत गोंय घर निर्माण मंडळाची मंजुरी पत्रां वितरीत केली। ह्या कार्यावळींत मुखेलमंत्री हस्तुकी येवजणे अंतर्गत 120 लाभार्थ्यांक मंजुरी पत्रां भेटयली। ह्या भायर उलोवप करतना म्हजें घर येवजण चालीक लायले उपरांत 20,000 अर्ज सरकारा कडेन आयले आनी तातूंतले 10,000 अर्ज मंजूर करून सरकारान लोकांक स्थिरताय आनी सुरक्षीततायेचो आदार दिला अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी बांबोळेच्या अटल एथलेटिक्स स्टेडियमांत गोंयचे आदले मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांच्या यादीन आयोजीत केल्ल्या 57व्या गोंय राज्य एथलेटिक्स चॅम्पियनशीप 2026 ह्या सर्तीचें उक्तावण केलें। गोंय एथलेटिक्स संघटनेन गोंय खेळां प्राधिकरणाच्या जोडपालवान आयोजीत केल्ल्या 3 दिसांच्या ह्या सर्तीच्या उक्तावण सुवाळ्यांत
समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय तशेंच गोय एथलेटिक्स संघटनेचे अध्यक्ष नरेंद्र सावयकर हांणी वांटो घेतलो. ह्या वेळार उलोवप करतना अशे तरेच्यो सर्ती आयोजीत करून एथलेटिक्स संघटना थळाव्या खेळगड्यांक राष्ट्रीय पांवड्यार जावपी खेळा सर्ती खातीर तयारी करपाची संद दिता तशेंच खेळांतली आपली प्रतिभा लोकां मुखार दवरपाक उर्बा दिता अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. एफर्ट्स घेता ह्या लेवलाचेर जे चॅम्पियनशीप जी घडोवन हाडटा ही आमकां वेरियस नॅशनल लेवलाचे ज्यो गेम्स जाता तातूंत पार्टिसिपेट जावपा खातीर किंवा तातूंत भुरग्यांक रेडी करपा खातीर एक तांकां उर्बा मेळटा, एक तांकां स्पिरीट मेळटा आनी ह्या एथलेटीक कॉम्पिटिशनांतल्यानूच नॅशनल लेवलावयल्या गेमी खातीर आमचे भुरगे हे पार्टिसिपेट जावपाक शकता. तुम्ही जर पळयशात जाल्यार फाटल्या 10 वर्सांच्या कार्यकाळात गोंयांत तसो स्पोर्ट्स खूब मोठ्या प्रमाणात प्रमोट जाता. म्हणून तर आमी 37 नॅशनल गेम्स, फिडे वर्ल्ड चेस कप, वर्ल्ड टेबल टेनीस, आयर्नमॅन आनी हाच्या सारकिल्यो वेगवेगळ्यो म्हणजे बीच व्हॉलीबॉल आसतले, बीच फुटबॉल आसतले, बॅडमिंटन आसतले, वेगवेगळ्यो गेम्स नॅशनल लेवल आनी इंटरनॅशनल टुर्नामेंट हे आमच्या गोंयांत घडोवन हाडटा. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दाबोळेच्या वाडे हांगा आयोजीत कार्यावळींत पंचायत मंत्री आनी थळावे आमदार मोविन गुदिनो तशेंच गोंय घर निर्माण मंडळाचे अध्यक्ष आनी मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर हांच्या हाजेरींत म्हजें घर येवजणे अंतर्गत गोंय घर निर्माण मंडळाची मंजुरी पत्रां वितरीत केली. ह्या कार्यावळींत मुखेलमंत्र्या हस्तुकी येवजणे अंतर्गत 120 लावार्थ्यांक मंजुरी पत्रां भेटयली. ह्या वेळार उलोवप करतना म्हजें घर येवजण चालीक लायल्या उपरांत 20,000 अर्ज सरकारा कडेन आयले आनी तातूंतले 10,000 अर्ज मंजूर करून सरकारान लोकांक स्थिरताय आनी सुरक्षीततायेचो आदार दिला अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. म्हणजे म्हज्या घराच्या अंतर्गत हांव जेन्ना रिव्ह्यू घेता आतां पर्यंत 10,000 जाणांनी जवळपास त्यांचे म्हणजे 21,000 जाणांनी आपले फॉर्म भरले आणि 10,000 जाणांचे डॉक्युमेंट्स क्लियर जाल्या, तांच्यो सर्टिफिकेटी म्हाज्या घराच्या अंतर्गत आमी दिवपाक शकले. केदी व्हडली रिलीफ ही म्हणून म्हज्या समेस्त गोंयकारांक अजूनय हांव उलो मारता की अशा पद्दतीचे आमी म्हज्या घराच्या स्किमीच्या अंतर्गत मागीर ते कोमुनिदाद आसतले, रेव्हेन्यू लँड आसतले, आपूण पर्सनल बांदलेले घर आसतले, गव्हर्नमेंट लँड आसतले, हाऊसिंग बोर्डाचे आसतले, रिहॅबिलिटेशनचे आसतले किंवा ताच्या व्यतिरिक्त आमी जे म्हणटा एनक्रोच करून बांदलेले आसतले, त्या सगळ्या जाणांनी पीडीए कॉलनीच्या पयर हांवें पळयलें की पीडीए कॉलनीनूय होच प्रॉब्लेम आसा आमचो. कोणी मेळटा तशें बाबडो घर घेता, एकदाचे बेगीन बेगीन पयशे दिता आनी घर घेता. निदान आतां तरी म्हजें सरकार आयला जाल्यार म्हज्या घराची योजना जी आसा पळय न्हू ही 100% यशस्वी जावची हाच्या खातीर जे हांव काम करीत आसा. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी कांपालच्या मनोहर पर्रीकर इंडोर स्टेडियमात गोंय बुद्धीबळ अकादमीचें उक्तावण केलें. ही अकादमी खेळा आनी युवा वेवहार संचालनालयान गोंय खेळा प्राधिकरण आनी गोंय बुद्धीबळ संघटनेच्या जोडपालवान स्थापीत केल्या. ही अकादमी बुद्धीबळ प्रशिक्षण तशेंच प्रशिक्षक तयार करपा खातीर एक समर्पीत केंद्र आसतलें. ह्या वेळार उलोवप करतना ही अकादमी राज्यांत दर्जेदार बुद्धीबळ प्रशिक्षक तशेंच खेळगडे तयार करपाक महत्वाचें योगदान करतली अशें सांगून अशे तरेची बुद्धीबळ प्रशिक्षण केंद्रां दरेक तालुक्यांत सुरू करपाची इच्छा मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायली. नॅशनल लेवलाचे तेच्यांनी वेगवेगळी मेडल्स मेळयली. हाज्याय फुडें ह्या चेस अकादमीचो तांकां खूब मोठ्या प्रमाणात उपयोग जातलो. आतां पर्यंत अलॉंग विथ द चेस असोसिएशन्स आमी 3 रिजनल सेंटर्स आमचे वेगवेगळे कडेन चलयता. एट प्रेझेंट इन फ्युचर आमी विचार करता की तालुका लेवलाचेर अशा पद्दतीची कोचिंग क्लासीस ज्यो आसा पळय न्ही ते चलोवपाचो, जेणे करून मॅक्झिमम टॅलंट हो गांवांनी आसा तांकां ट्रेन करपाची गरज आसा खूब भुरग्यांक. कारण चेस ही गेम ही आमी जाका म्हणटा की आपलो टॅलंट खूब बऱ्या पद्दतीन ते उपयोगात हाडपाक शकता. म्हणून तर आमी तालुका लेवलाचेर जर ही सेंटर सुरवात केली जाल्यार रुरल लेवलाचो टॅलंट हो फुडें येवपाक शकता. आनीकूय इन फ्युचर अशा पद्दतीचे हितनवाद हे खूब मोठ्या प्रमाणात गोंयांतल्यान येतले हाची आमकां आशा आसा. गोंय वीज खात्यांतल्या घाळपणाक लागून तशेंच कामांत बेजबाबदारपणा केल्ल्या खातीर जाल्ल्या गंभीर अपघाता उपरांत खात्यान खर कारवाय करीत 13 कर्मचाऱ्यांक निलंबीत केलें. निलंबना विशीं पत्रकारांक सविस्तर म्हायती दितना कार्यकारी अभियंते काशीनाथ शेटये हांणी निलंबीत जाल्ल्या कर्मचाऱ्यां पैकी
3 सहाय्यक अभियंते, 3 कनिष्ठ अभियंते तशेंच लायनमन आणि लायन सहाय्यकाचो आस्पाव आसा अशी माहिती दिली. तशेंच फुडारांत कसल्याच अपघाता खातीर फकत लायनमॅनच न्हय जाल्यार संबंदीत वाठारांतल्या सहाय्यक अभियंते, कनिष्ठ अभियंते तशेंच कार्यकारी अभियंत्यांक लेगीत जापसालदार धरतले अशी माहिती शेटये हांणी दिली. इन्क्वायरी केली आणि अराउंड 13 जाणांक सस्पेंड केले. 3 एईज, 3 जेईज आणि उरलेले लायनमॅन आनी लायन हेल्पर्स. आमी प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी केले. वी फाउंड दॅट देर वॉज अ नेग्लिजन्स. आमी आतां नेग्लिजन्स आनी कोणाचे इवन बिला चड दिले. वी वील स्टार्ट द हेड रोलिंग. आमी सगळ्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करता. आमकां नाका कस्टमरांक त्रास जाल्लो. दे पे अस. You have to do, if you get a pay, you have to do work correct work. आणि कोणाक हांगा परते आपप हे करप, वी आर नॉट देर. तुवें फोन करप आनी काम करप अशें आमी आतां प्रोसिजर स्टार्ट केले. तेन्ना एक बिचोले आनी एक हे तुमकां दिता हांव थंय ते आसा सगळे. त्यो 3 केसी आशिल्ल्यो ताजेर हे आमी निर्णय घेतला. एक आमचो लायन हेल्पर हे जाल्लो, एक सिविलियन मेल्लो वेर्णा आनी एक सांग्यार हे मेल्लो मनीस, कॉन्ट्रॅक्टराचो मनीस जो काम करता ताचो मेल्लो. सो आमी कोणाक हें करपाचें प्रायमरी विशय तांणी कितें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स केल्या आमी. तूं जर लायनमॅन लायन ताजे बरोबर ते आसूंक जाय, मागीर जेईन पळोवंक जाय. ते कोणूच सुपरविजन करना जाल्यार ही वील बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. फार्मागुडीच्या गोपाळ गणपती सभाघरांत उटा संघटनेच्या गोंयांतल्या कार्यकर्त्यांची बसका जाली. बसकेंत पणजेंतल्या महामेळाव्या खातीर जागृती आनी राजकीय राखीवताय ह्या विशयाचेर मंथन जालें. बसकेंत उटा संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप, प्रियोळचे आमदार गोविंद गावडे, आदले आमदार वासुदेव गांवकर तशेंच हेर वांगड्यांनी वांटो घेतिल्लो. ह्या भायर आदिवासी समाजांतल्या तरणाट्यांनी तशेंच समाजांतल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी मेळाव्याक हजेरी लावची आनी आपापसांतले मतभेद कुशीक दवरून एकठांय येवचे अशें आवाहन आमदार गोविंद गावडे हांणी केलें. आणि म्हणूनच ह्या संदर्भात संपूर्ण गोंयची अनुसूचित जमात जे आसा त्या सगळ्यांकडे आजपर्यंत कितें पाठपुरावो जालो, कितें करपाक जाय ह्या संदर्भात हे आयोजन आणि त्या महासभेचे आयोजन केले आसा. त्यावरती हांव संपूर्ण आजचे जे युवक जे आसतात, जे युवती ज्यो आसतात, जे विद्यार्थी जे आसतात किंवा जाणटे नेणटे आसतात, खास करून म्हणजे सगळे सरकारी कर्मचारी जे आसतात त्यांच्यानी ह्या एकंदरीत महासभेक उपस्थित राहून आपलो सहकार्य दाखोवचें अशें एकंदरीत उटाच्या बॅनरासकल उलो मारला. दक्षिण गोंयचे राज्यसभा खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हांणी नवी दिल्लींत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची भेट घेवन येता त्या विधानसभा वेंचणुके पयलीं राजकीय मळार आदिवासी समाजा खातीर राखीवताय बेगोबेग लागू करून घेवची अशी शिफारस केली. मुखेलमंत्र्यांनी हे विशीं प्रतिक्रिया दितना केंद्रा कडेन मागणी करपाचें उतर दिल्ल्याची माहिती कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हांणी दिली. तशेंच कारापूर हांगा प्रस्तावित मेगा हावसिंग प्रोजेक्ट लेगीत बेगोबेग रद्द करपाची मागणी केल्ल्याची माहिती खासदार फर्नांडीस हांणी खबराकारांक दिली. से मुलाकात हुई और उनके मैंने कई डिमांड्स पेश किए हैं. स्पेशली जो हमारा गोवा में जो एसटी समाज के लिए रिजर्वेशन के लिए हम लोग लड़ाई कर रहे थे और ये बिल पास होके एक्ट हो गया, तो उसके लिए मैंने उनको एक लेटर सबमिट किया है, डिस्कस भी किया है जितना जल्दी हो सके. अभी इलेक्शन आने वाला है 2027 में, अगर वो एक्ट अगर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसके लिए जल्दी नोटिफिकेशन निकलना है. और चीफ मिनिस्टर ने एश्योरेंस दिया है कि वो भी अपना पूरा ताकत लगा के सेंट्रल गवर्नमेंट से ये नोटिफिकेशन पास करके ये इलेक्शन में इम्प्लीमेंट करेंगे. दूसरा जो डिमांड मैंने डाला है इज एक हमारे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, वो जो हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा करके अल्ट्रा लग्जरी मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट, वो एक रिमोट विलेज नॉर्थ गोवा में कारापुर करके वहाँ आ रहा है और वो विलेजेस डिस्प्लेस हो जाएंगे. वहाँ का जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो पीने का पानी या स्प्रिंग फॉरेस्ट, वो सब कुछ बायोडाइवर्सिटी सब डिस्ट्रॉय हो रहे हैं. तो ये मैंने चीफ मिनिस्टर को डिमांड पेश किया है कि उनके परमिशन सब कैंसिल करना चाहिए, दिस प्रोजेक्ट टू बी रिव्यूड एट द अर्लीएस्ट.
श्री स्वामी समर्थ हांचे विशीं समाज माध्यमाचेर आक्षेपार्ह विधानां केल्ल्या स्वामी समर्थ हांच्या भावार्थ्यांनी होणजुणेच्या पुलीस स्थानकाचेर वचून संबंदीत लोकांक अटक करपाची मागणी केल्या. स्वामी समर्थ मठाचे अध्यक्ष श्री निलेश वेर्णेकार हांच्या फुडारपणा खाला व्हेल्ल्या मोर्चान पुलीस निरीक्षक कृष्णा सिनारी हांचे कडेन लिखीत कागाळ करतना कायद्या प्रमाण समाजांत लोकांच्यो धार्मीक भावना दुखोवन अस्थिरताय पातळावपी ह्या असामाजीक घटकांचेर कारवाय करपाची मागणी केली. आज आमी हांगा पुलीस स्टेशनार येवपाचें कारण कितें की स्वामी समर्थांचो स्टॅच्यू जो आसा हो स्टॅच्यू आमी जालो रितसर आमी 2-3 दीस जाले स्टॅच्यू आमी बसयल्लो आसा. तितूनसून अशें फिडबॅक येयलें फेसबुकाचेर आनी इंस्टाचेर स्वामी बद्दल खूब वायट कितें उलयलें. सो आमची भावना अशी जाली की आमची भावना ही दुखली. जावं कपडे नासलेलो जायते जाण कॉमेंट्स भरपूर आसा ते आमी सगळे निवेदनाक आमी बरयले केल्ले आसा PIक दिवपाक. सो आमचे रिक्वेस्ट अशें आसा की आमी हिंदू धर्मांतले जे आमी कितें कार्य करता हें आमच्या पुरतीच उरोवंक ना. सो म्हाजें जे पळय कॉमेंट्स मारता तांकां एक विचारपाचें आसा की हे कॉमेंट्स तुमी मारता ते कित्याक लागून मारता. ही हिंदू धर्माचे फुटाफूट करपाक ह्या हिंदू धर्माची आमची भावना दुखोवपाक हे तुमकां काम धंदो हो कोणी दिल्लो आसा. अशें म्हणटा की फेक अकावंट जाले जाल्यार म्हाका सांग तांकां हाडटले पुलीस स्टेशनार बसयतले सेक्शन लायतले आनी ताका सोडटले. हेचेर आनी कांय ना विचार कांय ना. सेक्शन लायलें म्हणजे जालें सोंपलें. हेचेर कठोर कारवाई जावपाक जाय. हेचेर एक नेवो कायदो तयार जावपाक जाय. कमीत कमी अशें कोणी जर उलयलें जाल्यार ताका 1 म्हयन्याचें तरी प्रिजन भितर आसपाक जाय. श्रावण म्हयनो लागीं पावलो काय उमळशीक लागता ती चवथीची. गोंयांत चवथ म्हळें की साबार भेदभाव विसरून पुराय समाज एकठांय येवन गणपती बाप्पाक येवकार दिवपाक आशेता. गोंयकारांच्यो ह्यो भावना लक्षांत घेवन अंदूचो गणपती उत्सव आनीकय उमेदीचो करपा हेतान कोंकण रेल्वेन गोंयांत येवपी प्रवाशांची अतिरिक्त गर्दी लक्षांत घेवन खासा गाडयो चलोवपाचो निर्णय घेतला. हे विशीं कोंकण रेल्वेचे अधिकारी सुनील नारकर हांणी सविस्तर माहिती दिली. 14 सितंबर से शुरू होने वाले गणेश उत्सव के अवसर पर कोंकण रेल ने मध्य रेल के सहयोग से अभी तक 246 गाड़ियां चलाने का निर्णय लिया है. इसमें 184 गाड़ियां आरक्षित तथा 62 गाड़ियां अनारक्षित है. कोंकण रेल ऑपरेशनल फिजिबिलिटी देखकर अन्य रेल विभागों के सहयोग से आने वाले समय में कुछ और गाड़ियां चलाने की कोशिश कर रहा है. मेरा सभी गणेश भक्तों से निवेदन है कि इस सुविधा का आप लाभ उठाएं. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षा भितर वाद आनी भानगडी सोंपून सोंपना जाल्यात. पक्षाचे शिस्तपालन समिती कडल्यान औपचारीक अधिसुचोवणी जारी करून निलंबीत केल्ल्या 10 वांगड्यांच्या आरोपांच्या चवकशी विशीं गरजेची कागदपत्रां आनी हेर पुरावे सादर करचे अशे निर्देश अजय खोलकर हांकां दिल्या. तशेंच पक्षाचे UK हांगा आशिल्ल्या समर्थकांनी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विरेश बोरकार हांकां समर्थन जाहीर केलां. कितें चलता पळय तें पळोवन म्हाका दूख भोगता. आनीक हांव एक सांगूंक सोदतां सगल्या गोंयकार म्हज्या भावाक आरजीचें कितेंय चलो पूण आमच्या विरेश बाबाक आमी 7 आंध्रेचो लोक केन्नाच सोडची ना. तो आमचो 7 आंध्रेचो हिरो सांगपा जाय. आमच्या विरेश ग्लास्गोत सुरू आशिल्ल्या 2026 राष्ट्रकुल क्रीडा सर्तींत भारताचे मुष्टियुद्धपटू प्रीती पवार हिणें झांबियाच्या खेळगडी कॅथरीन हेजेर 5-0 अशा एकमतान जैत जोडून बायलांच्या 54 किलो वजन गटाच्या फायनलीत प्रवेश मेळयलो. ह्या जैताक लागून भारताचे किमान रुप्या पदकाची हमी मेळ्ळ्या आनी आतां प्रीती पवार भांगरा पदका खातीर सर्त करतले. प्रीतीन सुरवाती सावन सर्तीचेर उत्कृश्ट खेळ करून वर्चस्व राखलां. फाल्यां फायनलीत तिजो सामनो कॅनडाची स्कारलेट डेल्गाडो हाचे कडेन जातलो. राष्ट्रकुल खेळा सर्तींत आतां मेरेन भारतान 17 पदकां जिखल्यात. तातूंत 3 भांगरा, 9 रुप्या आनी 5 कांस्य पदकांचो आस्पाव आसा. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केलां ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 29.6 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 26.6 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. निमाणे कडेन परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे बसकेंत मंत्रिमंडळान समुद्र मंथन तशेंच प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर येवजणेक दिली मंजुरी. प्रधानमंत्री किसान येवजण वाडोवन दिवपाचेर तशेंच खेलो इंडिया येवजणेक अर्थीक अनुदान वाडोवपाचेर मंजुरी.
संसदेत विरोधी पक्षाच्या खासदारांचो बोवाळ सेगीत 10व्या दिसाक सुरूच सोमारा म्हणसर स्थगीत जालें दोनूय सभाघरांचें कामकाज. गोंय वास्तुशिल्पकला आनी शाश्वतीचेर नवी दिल्लीत आयोजीत जाता राष्ट्रीय परिशद. पारंपारीक दायज तिगोवन उदरगत करपाचेर गोंय सरकाराचेर भर. मुखेलमंत्री. कामांत घाळपणां केल्ले खातीर वीज खात्यान 13 कर्मचाऱ्यांक केले निलंबीत. फुडारांत वीज खात्या संबंदीत जाल्ल्या अपघातांक लायनमॅना सयत वाठारांतले अभियंते लेगीत थारतले जबाबदार. चवथी खातीर कोंकण रेल्वे वतीन गोंयकारां खातीर खासा भेट. प्रवाशांक सणा निमतान गोंयांत यो वच करपाक जाहीर केल्या खासा गाडयो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.